मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 10 चीट 22 ते 30 पर्यंत. आनी ह्या दिसांनी जुवाची 10 चीट वाचता आमी. आनी काल पासून आमी कितें आयकलां की जेजू म्हणटा आपूण बरो गवणी. हांव जावन आसा दार जें उक्तें जाता आनी म्हज्या मेंढऱ्यांक बऱ्या जाग्यार पावपाक सगळें बरें मेवता. आनी हो लोक फारिजियो लोक आयकतात जेजूची शिकवण आनी ते म्हणटात हो मनीस जाला पिसो, एकदम रागार जातात. तशें आयकनान, कित्याक जेजू म्हणटा हांव आनी बाब जावन आसा एक. आनी भावाच्या भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा की तो जो बाप आनी तो एक, ह्या लोकांक सजमना की जेजू खरेंच देव म्हणून. ते फकत सजमता की जेजू जावन आसा एक मनीस. आनी जेजून कितल्यो सगल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, कितल्यो पेखवणी केल्ल्यो, कितले लोकांक 10,000 लोकांक 5 उण्यांनी आनी 2 नुस्त्यांनी तांची पोटां भरलेलीं. आनी तरी सुद्दां ह्या लोकांक आजुनूय कळना की जेजू जावन आसा देव म्हणून. कित्याक तांकां तांचो दुसरो जल्म जावंक नाहलो. ते फकत बिश्टे मनीस आसले. पूण जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना की आमकां दुसरो जल्म फावो जालो आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन आमकां जेजूच्या उतराची शिकवण सजमून आमकां दिली. देखून त्या भाव भयणीनो, तेन्ना जेन्ना तो फारिजो लोक जेजूचें उतर आयकतात, ती ओपार हाची मेंढऱ्याची आनी गवण्याची जी जेजू दितात ती ताका सजमना, ते जेजूचेर रागार जाता आनी पयस जातात. आनी जेजू कितें म्हणटा तांकां, हांवें तुमकां कितल्यो मिलाग्री केल्यात, तुमी म्हजी शिकवण आयकना जाल्यार म्हजें जें काम केलां तें तुमचे बरोबर, तुमच्या इतल्यो मिलाग्री केल्यात, ताजेर तुमची चोत्राय दवरात. पळयात की हांवें कितलें बरें केलां, जें म्हज्या बापान म्हाका सांगलां कर म्हणून. आनी तें जें केलां तें ताजेर तुमची नदर दवरात, ताचेर तुमची चोत्राय दवरात आनी सजमो की हांव जें शिकयतां की खरेंच सत म्हणून, खरेंच देवाचें उतर म्हूण. पूण तांकां तें सजमना. आनी जेजू फुडें आयच्या शिवर्तमान कितें म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना आमी खरेंच मेंढरे जाता, तो आमचो बरो गवणी जाता, तो आमकां आत्मीक जिवण दिता. दुसरें कितें करता, आमी केन्नाच इफेनान वेचे ना. आनी तिसरें, आमी केन्नाच कोणीय आमकां बापाच्या हातांतली केन्नाच चोरून व्हरपाक पावोवची ना. पोतून म्हणटा जेन्ना आमी जेजूक आमचो बरो गवणी म्हूण मानतात आनी आमी खरेंच मेंढ्या सारकें ताजें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणें आमी जिवीत पालता, तेन्ना जेजू म्हणटा आमी हें आत्मीक इटर्नल लायफ हें आमी भोगूंक फावो जातलें आमकां ह्या जिवितांत. दुसरें कितें, केन्नाच आमी इफेर्नान पावची नात. आमकां स्वर्ग ह्या संवसारानूच फावो जातलें आनी आमी मरतकूच जेजू कडेन आमी स्वर्गीच्या राज पावतले हांव. आनी तिसरें, कोणूच आमकां आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांतली आमकां कोणूय चोरून व्हरपाक पावचो ना. कित्याक देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, जेन्ना हांव तुमचो बरो गवणी आसां, तुमी म्हजें उतर आयकता, हांव तुमकां खरेंच ह्या जाग्यार व्हरतलों जें तुमकां स्वर्ग भोगूंक फावो जातलें. आनी आमचें साम 91 आमी कितले फावटी साम 91 वाचता. साम 91 म्हणटा जो मनीस त्या असल्या जाग्यार पावता देवाच्या उतरा वरवीं, थंयचो ताका कसलोच त्रास जावचो ना, कसलेंच वायट जावचें ना. आनी भाव भयणीनो, आमी सदांच जेजूच्या उतराचेर चोत्राय दवरूंक जाय. सदांच आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणें आमी चलूंक जाय. फुडें कितें म्हणटा जेजू, जेजू म्हणटा जेन्ना आमी हो दुसरो जल्म घेता, जेजूक आमचो बरो गवणी म्हूण मानता, आमी खरेंच मेंढ्या सारके भाशेन चलता, तेन्ना आमकां ह्या नव्या जल्मा वरवीं आमकां जेजूचो भावार्थ
आमच्या भितर आमच्या आत्म्यान फावो जाता. जो भावार्थ जेजू ह्या संवसारान भावूंक पावलो तोच भावार्थ आमकां मेवता जेन्ना आमचो दुसरो जोड जाता. देखून भाव भयणीनो, ज्यो मिलाग्री जेजून केल्यो, ज्यो सगल्यो पेकोणी केल्यो, त्यो आमी सगळीं करूंक पावता. केन्ना? जेन्ना आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी त्या उतराक आमी जेजूच्या उतर पाळटा. आनी हेंच आमचें काम आमचे जिवितान आमी करूंकूच जाय. फुडें कितें म्हणटा जेजू? जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी जेजू कडेन जेजूक आमचो बरो गोणी मानता, खरेंच आमचो दुसरो जोड जाता, तेन्ना पयलें चीट कोरिंथियनांक जो सान पौल बरयता, सोयी चीट पयलीं 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 17 कितें म्हणटा? जेन्ना आमी देवा कडून एक जाता, देवाचो वचमो, जेजूचो वचमो आनी आमचो वचमो एक जाता. कितली सुभागी आमी, कितली बेसांनी बोलिल्लीं आमी की जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, आमकां जेजू आमचो खरेंच आमचो बरो गोणी जाता आनी आमी ताचे मेंढऱ्या सारके भाशेन ताच्या फाटल्यान आमी लागता आनी तो आमकां बऱ्या जाग्यार व्हरता. आमचो वचमो आनी जेजूचो वचमो एक जाता. देखून भाव भयणीनो, आमी इतलें आमच्या मनान धरूंक जाय. आमचें मन सदांच्या सदां देवाच्या उतरान भरूंक जाय. जें आमच्या भितर आमच्या आत्म्यान आमकां तें आमचो वचमो जो जेजू सारको जाला आमच्या दुसऱ्या जल्मा वरी, तो वचमो जो बरो जेजूचो वचमो आहा, फकत सगळें जें बरें आहा तें आमकां फावो जावंक जाय आमच्या जिवितान. आमी फकत आमचें मन त्या उतराचेर धरूंक जाय, आमचें मन बदलूंक जाय आनी सगळें बरें देवाचें आमकां ह्या जिवितान फावो करूंक जाय. आनी तें जाता आमकां केन्ना? जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. हांव तुमकां सगल्यांक, तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता. खरेंच जेजूचो दीस, भावार्थाचो दीस, जेजूच्या उतराचो दीस. आनी हांव तुमकां फाल्यां परतून उलोवपाक तयार येतलो. तुमकां सगल्यांक हांव म्हणटा, गॉड ब्लेस.